तुमकां सोमेस्तांक विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीक स्वागत. देव बरो दीस मागता सोमेस्तांक. हांव आशा कुटिन्हा तुमकां सोमेस्तांक कोंकणी कळो म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाक बऱ्यांतलो बरो स्वागत हांव मागता. आमी ह्या कार्यक्रमा मुखांत उदेव नेमच्या सर तालेंताक लोकांसमोर हाडचे एक विभिन्न प्रयत्न केला. ह्या दिशेन आज आमच्या मदें आसा आयले वारस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रशस्ती आपणायलेले रेमोना इवेट पेरेरा. रेमोना, तुका ह्या कार्याक हांव बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता. रेमोनाची मोठवी परिचय सांगची तर हिने हिच्या प्राथमिक शिकाप सेंट मेरी स्कूल, नंतर माउंट कार्मेल इस्कोलान संपवून उपरांत हायस्कूल शिकाप पदवा इस्कोलान संपयले आनी आतां प्रस्तुत पदवा पीयू कॉलेजींत प्रथम पीयूसी शिकाप ती शिकोवन आसा. प्रस्तुत ती आपल्या आवय श्रीमती ग्लॅडिस सेलिन पेरेरा तशेंच भावा सांगता फळनिरान वस्ती करून आसा. रेमोना, तुवें अजा पळोवंक काय कित्याक हांवें तुज्या कुटुंबा विशयान सांगलें, तुज्या शिकपा विशयान सांगलें, पूण तुज्या साधना विशयान जावं दी वा तुवें काय म्हणटा जोडिल्ल्या प्रशस्ती विशयान हांवें सांगना. कित्याक म्हळ्यार हांवें खाली सांगल्यार ते खाली प्रशस्तीचें नांव हांव सांगान, पूण कितें जाता गे म्हळ्यार तुवें सांगल्यार त्या प्रशस्ती सोवे ताचे सांगत जोडुली तुवें याद जावं दी वा मेमोरेबल मोमेंट्स ते पुराय तुवें आमच्या विक्षकांक सांगयेत. देखून हांव तुका उपवास दिता तुवें जोडुल्या सर प्रशस्ती विशीं आमच्या विक्षकांक तिळचुंच्याक. म्हळ्यार आतां एक अवॉर्ड मेळोवंक मस्त कश्ट आसता आनी ते टायम आमी मस्त हिंकाले टेन्शनांत आसता स्ट्रेसांत आसतात. बट आफ्टर दी अवॉर्ड म्हळ्यार अवॉर्ड मेळ्ळे उपरांत नाजाल्यार कालय जावन दी लायक आफ्टर गेटींग इवन इन अ कॉम्पिटिशनूय जावन दी डान्स जाल्या उपरांत ओके प्रायज मेळना जाल्यारय आमी ते टायमाचे टेन्शन आनी पुरे चिंतून हांसतात आनी अवॉर्डा विशयान ती जावन दी मेळ्ळ्यार मेळना जाल्यारय आमी म्हळ्यार ते टायम आमी काले करून आसले आमकां आमचे मिस्टेक्स कळटा की मिस्टेक केलां मागीर खंय करेक्ट आमी गेल्यांत आनी ते पुरो आमी चिंतून आमी नेक्स्ट अवॉर्डाक नाजाल्यार नेक्स्ट कॉम्पिटिशनाक रिट्राय करतात आनी इल्ले बेटर हें मेळटा काले एक बेटर होप्स मेळटा. होपिंग फॉर द बेस्ट म्हळ्यार बरी बेटर रिजल्ट मेळटा. सो हे इल्लें आसा म्हळ्यार ते जाल्याचे आतां हें केलें 16 स्टेटाक आनी पुरा परफॉर्म केला. ती आतां पुरो केशीन गेल्या मँगलोर व्हरून न्ही. आय वॉज बॉर्न इन मँगलोर ओन्ली आनी मँगलोरांत आतां व्हडलें जालें देखून भायर कशें आसता म्हूण म्हाका गुर्तू ना. वचून जाल्या उपरांत पुरा केल्लें खंय कशें एडजस्ट जायचें कशें बिहेव करीचें तें पुरा आतां इतले वर्सां तावन केल्लो फ्रॉम 13 years तावन आनी हें केलें बायले लायक बायले म्हळ्यार बायले न्ही कर्नाटकाचे भायर तावन नाजाल्यार धारवाड ते सायडाचे आनी पुरो फूड टेस्ट करूंक मेळटा. एक विचित्र जावन बरो आसता. इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वन्स आफ्टर यू गो देर. तर तुवें जोडिल्ल्या प्रशस्ती विशीं म्हळ्यार खंयची पुराय प्रशस्ती तुवें जोडलाय म्हणल्या विशीं आमच्या विक्षकांक तुका सांगयेत गी. हांव आतां मेन कॉन्सन्ट्रेशन हांव फर्स्ट सांगता म्हाका गव्हर्मेंट अवॉर्ड्स जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट आनी बाल गौरव प्रशस्ती फ्रॉम आवर स्टेट गव्हर्मेंट आनी रिसेंटली मेळ्ळे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. हे अवॉर्ड्साक मस्त ट्राय करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार हांव एकलें म्हाका डान्सर न्ही म्हज्यान की बेटर आसली मस्त आसात तें हांव सांगता. आनी हें केलें कॉम्पिटिशन आतां हर एक फिल्डान कॉम्पिटिशन आनी पुरो आसता न्ही. करेक्ट. आतां आमकां सडनली अशें एप्लाय करून जाल्या उपरांत आमकां सिलेक्टेड म्हूण लेटर येता ना ते कुशीत एक समथींग इज डिफरंट इट्स व्हेरी मच युनीक आनी हें केलें ते टायम हांव कशी आसता म्हज्यान की चड म्हजे मामा म्हजो भाव भयण मागीर म्हजे गुरू ती पुरो दे विल बी मोर ओवरजॉयड. तुवें साबर रेकॉर्ड्सय केला म्हणल्यार आयकल्ले ह्या रेकॉर्ड्सा विशयान तूं आमच्या विक्षकांक कितें पूण सांगूंक आशेताय. हां वय म्हाका इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अँड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड लंडन मेळ्ळा पुरो 2017 वय हांव 7th स्टँडर्ड आसलें. इट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टींग अँड
मिक्स्ड फिलींग जर्नी कितें म्हणल्यार एक सायड मस्त पुरासान असले मागीर खुशी असला अब्बा एक पुटी जाले म्हूण आनी हांगा एक टेंशन असलें म्हाका चड प्रॉप्सा विशयान हांवें हे रेकॉर्ड डान्स तुक वेरायटी प्रॉप्स यूज केला आनी लायक नियरली 20 to 25-30 प्रॉप्स आनी म्हळ्यार प्रॉप्स तुक 1 hour डान्स विथ एनर्जी and props मला कशे आता dancing on glass pieces, dancing with sticks, dancing with skates, balancing pot on my head, pot away round छे विचित्र असा देखून ते पुरा कंटिन्यूस one by one back to back ते म्हळ्यार म्हाका बेन दिसताले सॉंग उठूक दिले जायना न्ही म्हूण मग ते पुरा फ्लोवंत गेले म्हळ्यार मम्मा सायडीन म्हाका इल्ले चेअर अप करून तसले म्हजो भाव एक्चुली फोटोग्राफर आनी विडियोग्राफी करता आतां तो फायनल इयर हॉटेल मॅनेजमेंट देखून ते जाल्यार म्हजो भाव ते रेकॉर्डिंग करून तसलो तोय म्हाका अशें फ्रंटान रावून तो सांगून तो एनर्जी घाल तूं घाल करून थंय म्हूण म्हळ्यार म्हजे आनी भावाचें कनेक्शन इल्लें वॉट इज आमी अशें नॉर्मल हाय हाव आर यू तशें उलयनात आमी अशें टॉन्ट घालून फनी तशें पुरो उलोवचे देखून तेन्ना म्हाका भाव सांगून तसलो घाल करून थंय घुसा म्हाका एनर्जी घाल म्हूण देखून ते पुरो सपोर्ट आनी पुरो पळोवन म्हाका मस्त इजी जालें आनी खुशी जालें इजी जावना मात्री बट खुशी जालें ओके तेन्ना म्हणजे आता नेक्स्ट सवाल तुका तेन्ना आसले की रेकॉर्ड्स वा प्रशस्ती खंयची अशी रेकॉर्ड्स वा अशे प्रशस्ती तुजे कडेन आसा म्हळ्यार तासो एक उडास तुका आनी की विसरूंक जायना तसलो म्हळ्यार ते मेळटाना तुका एकाले म्हणटा देव मेळ्ळ्या बरी म्हण तशें एक तले फिलींग मेळ्ळें खंयचेय आसा गी एक अवॉर्ड न्ही बट एक प्रोग्राम आमकां भरतनाट्यम डान्सेसाक रंगप्रवेश म्हणून एक आसता ओके ते म्हळ्यार इट्स लायक वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमकां ते दीस नियरली 8 डान्स दाखोवंक आसा आनी तितून एक डान्स नियरली 1 hour कंटिन्यूअस भरतनाट्यम अय्यो देवा आनी म्हळ्यार वेरायटी डान्सेस आसात आनी नो सीडीज लायव्ह सिंगींग म्हजी मॅम ती सायडीन तितू बसून आसता स्टेजीन ते दीस म्हळ्यार 2019 ऑक्टोबर 26 म्हजे रंगप्रवेश आसले खुशी मस्त खुशी आसले बट म्हाका तितलेंच बेज आसलें हांवें मिस्टेक केल्यार ना जाल्यार हें जाल्यार की हांवें फ्लॉप केल्यार म्हणून म्हाका बेन दिसून आसलें आनी म्हाका आयलो सिंगर केरळांतल्यान आमकां 2 दीस मात्र सिंगींग प्रॅक्टीस मेळ्ळी तितून फर्स्ट डे आय वॉज सो नर्वस दॅट आय फॉरगॉट ऑल माय डान्सेस हांव तितलें नर्वस आसलें आनी सेकेंड डे म्हाका सिंगरान सांगलें फर्स्ट डेच्यान की इल्लें बेटर आसा म्हाका आतां प्रोग्रामाच्या दिसाचें मस्त बेज जावता म्हजे मॅमाक सांगलें म्हळ्यार प्रोग्राम डे आशिल्लें बेज जावता सकाळ जाता म्हूण बट प्रोग्राम डे म्हाका गुतूना की म्हाका इतले सपोर्ट लव ब्लेसिंग्स आनी पुरो मेळून म्हाका गुतूना की इंथन एनर्जी पडलो फूल एनर्जी आनी फूल प्रोग्राम वेंट व्हेरी स्मूथली नायसली म्हजे डान्स खंयची फ्लॉप जावना आनी अनफॉर्च्युनेटली हांवें आनी मॅमान सेम उस्तर घाल्लें इट वॉज व्हेरी म्हाका सगळें विचारून तसलो तुमी खाला आवय दोगी म्हूण हांवें सांगलें आवय दोनी गुरू आनी स्टुडंट मागीर आवय करून म्हजी मम्मा म्हळ्यार ती पर्दे के पीछे मुखार येना कितले सांगल्यार कितले पांय धरल्यार येना ती मम्मा देखून मागीर मम्माक ते दीस कशेंय करून हांवें भावान भयणीन आनी मॅमान आनी पुरो ओनान तिका स्टेजीन कशेंय मनी बसयलें ते एक दीस देखून ते दीस सगळ्यांकी कन्फर्म जालें म्हजी मम्मा करून तशें आतां नेक्स्ट सवाल विचारचें तर भोव ल्हानपणायरच तुवें काले म्हणटात वेदीर परफॉर्म करूंक सुरू केल्लें सो अशें आसतना चडताव कितें जाता गी म्हळ्यार आतां पयले थोडे पुटी एटलिस्ट चडताव न्ही जाल्यार थोड्यांक फुनी स्टेजीर वयतना एक स्टेज फियर म्हणलें एक आसता एस्पेशली ग्रुपार करतना तितलें बगना जाल्यार सोलो परफॉर्मन्स दिसतना एक मस्तू लायक दिताना मस्तू एक फियर आसता सो अशें तुका स्टेज फियर आसलें गी अगर आसलें जाल्यार ते तुवें कशें ओवरकम केलें हांव हे सवाल विचारता कित्याक म्हळ्यार साबार विक्षकां ती युवा जाणां जावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो ती आमचे प्रोग्राम पळयतात जाल्यार साबारांक स्टेज फियर आसता पूण ती सांगूंक कावजेतात कित्याक हें कॉमन सगळ्यांकी म्हणून
बट अगर असले जाल्यार तुका ते तुवें ते कशें ओवरकम केले कित्याक ताचे वरवीं कितें मनी एक आयडिया वा नॅक आमच्या विक्षकांक मेळोंक पुरो म्हणून म्हजे पातयेनी आता सांगचे असल्या पुरा फील्ड आणि इल्ले स्टार्ट करचे टायमान नर्वसनेस असतात ते कित्याक मला वी आर ट्रायंग समथिंग न्यू या आणि म्हजे अंत इल्ले उलटा असल्या मला नर्वस नातले मरीत नाही आय वॉज 3 years old न्ही हांव भरतनाट्यम स्टार्ट करतना आय वॉज 3 years old आनी हांव ल्हान भुरगें म्हाका ताका एवढाच आसना देखून म्हळ्यार बेळ नातलो अठराशे वसंच्या स्टेजी वयर म्हाका मम्मा तीन रावून इल्ले स्टेप्स आनी पुरा उरास जायनासलें तशें इल्ले स्टेप्स दाखोवन तसलें हांव करून येतालें इल्ले व्हडलें जाताना म्हळ्यार फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड तशें आनी पुरा जावन येताना इल्ले नर्वसनेस आयली कितें म्हळ्यार ते जालें इल्ले मंड आयलो म्हाका तेन्ना नर्वसनेस इल्ले स्टार्ट जालें मागीर तशें म्हळ्यार ते टायमांत म्हज्या मम्मान मस्त सपोर्ट केलें ती केदांय सांगता भिये नाका गो शिकाय जायना आनी नर्वसनेस हांव काले करता म्हळ्यार हांव ऑडियन्स पळयना हांव सिकील पळयता अशें सिकील करून डान्स करचें म्हज्या मम्मान सांगचें केदांय डायलॉग आसा काले सिकील केलो आसलें कालके आसलें तिणें घाली मारचें म्हाका आनी बाबान जाय म्हणून अशें व्हिडिओ दाखोवचे मम्माक आल्या सिकील बोलून ता आल्या हांगा मिस्टेक केलें चिडवचे म्हणटा आमी देखून तशें मागीर टायम पास जावन प्रोग्राम कर्ण तशें आनी कॉन्फिडन्स आयलें रिसेंटली म्हाका हें एवॉर्ड मेळ्ळें जाला जस्ट म्हळ्यार रिहर्सल्स आसले जस्ट 4 days ago वी केम टू नो वी गॉट दी एवॉर्ड ते लेटरांत ते 4 days नियरली 2 days रिहर्सल आसले 3 days मिटींग फर्स्ट डे आमकां पुरो आमचे हॅबिट आनी पुरो सेंट्रल गव्हर्मेंटांचे मेंबर्सांक सांगूंक WCD वर्ल्ड वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आनी सेकंड डे आमकां इल्ले रिहर्सल आसली की एखादो प्रधानमंत्री तुजे कडच्यान उलयल्यार तूं कशें उलयतय देखून हांवें चिंतलें म्हाका मेळना ना म्हाका कितें मेळटा म्हणून मला दुसरी आसात न्हय हांवें एक्सपेक्ट करूं ना आनी मात्र सगळ्यांक रिहर्सल दिलें आतां अशें नॉर्मली उलयतना आरामसे कोन्ना एकटो करूंक जाता अशें त्या सवालाक हांव मागीर येता कारण म्हळ्यार प्रशस्ती विशयान आमी पुराय सवालां मागीर धरल्यांत आतां आनी एक म्हणजे सवाल म्हळ्यार तालेंत सगळ्यांतय आसतात पूण ती तालेंत सोदून लोकां मुखार हाडच्या पळय ते भोव गरजेचे तुज्या जिणेंत हो पात्र खेळिल्लो कोणे म्हळ्यार आतां कितें जाता न्ही म्हळ्यार एक भुरगें इस्कलांत स्टेजीर वचून सिंग करता जाल्यार सर प्रायमरी टिचर्स मोटिवेट करतात म्हळ्यार तुका बरो ताळो आसा लोकां मुखार वचून एक सिंगाचे शाती आसा म्हणून पूण तुज्या भितर एक हिडन टॅलेंट म्हळ्यार एक नाचपाचें टॅलेंट सोदून काडिल्ले व्यक्ती कोण मुझे ये टॅलेंट सोदून काडले म्हजी मम्मा ओके कितें म्हणून म्हाका जावन आय वॉज 3 years old म्हाका भरतनाट्यम ते टायम कालत म्हणून गुर्तून येतलें कितें म्हणून हांव ल्हान भुरगें आनी वय मम्मान आतां पुरा पेरंट्स कशें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक रायम्स आनी पुरा टिवीन घालतात म्हजी मम्मा इल्लो ऑपोजीट आसली ती भरतनाट्यमाची बेजीक स्टेप्स आसले न्हय ते पुरा टिवीन घालून आसले आनी अनफॉर्च्युनेटली आय शोड इंट्रस्ट आनी तेच टायम म्हाका तिणें डान्स क्लासीक जॉइन केलें कोण मम्मा ओके तर तुजी मम्मा तुज्या जिणेंत काले म्हणटा ती कॉन्स्टंट सपोर्टर जावन आसली आनी एक म्हजे सवाल कितें गी म्हळ्यार ह्या फिल्डांत तुवें कोणाक आदर्श जावन घेतला इंगी म्हळ्यार विस्तारून हांव विचारचें जाल्यार एका मनशाक आतां फिल्म इंडस्ट्रीक वचूंक जायचे तर तो काले करता गी म्हळ्यार त्या फिल्मी क्षेत्रांत आसच्या एक्टर जावन दी वा एक्ट्रेसांक पळोवन हांवें हाचे बरी जायचे हांवें हाचे बरी दीस सारीचे म्हण चिंता वा पॉलिटिशियन्स कोणाक जावंक जाय जाल्यार म्हळ्यार पॉलिटिक्सांत वचोंक जाय जाल्यार तो खंयच्या एका पॉलिटिशियनाक वा ताचे एक काले म्हणटात थिंकिंगाक एक आयडल जावन दवरता तशें आसतना तुवें ह्या भरतनाट्यम क्षेत्रांत वा क्लासिकल फॉर्म ऑफ डान्स तूं शिकलाई हातूंत तुवें कोणाक एक गुरू जावन आदर्श जावन घेतले आसा गी म्हळ्यार हाका पळोवन हांवें अशें करीजे तशें करीजे म्हूण चिंतले आसा गी मुझे इंस्पिरेशन मुजी ओन गुरू डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर ती म्हाका तिचे पर्यंत जायचे कितें म्हळ्यार शी इज व्हेरी गुड हार्टेड म्हळ्यार शी इज सो स्वीट तिका केदांय रागत येना हांवें इतल्या वर्सांतून तिचे अंडर शिकून तर आज मुसो आय नेवर सॉ हर इन एंगर नेवर आनी ती मस्त पेशंट आसा म्हळ्यार शिकूंक आनी शी इज लायक very sweet I want to become like her आणि तिने
PhD केला भरतनाट्यमांत Okay. आता कोणगी निसरला हांव तेंका सांगता म्हाका PhD करूंक जाय तेचे पर्यंत ओके तुझे शेड्यूल हांवें फाटल्या थोडे दीस तावन पळयले म्हळ्यार डेट फिक्स करतना जावं दी आयच्या इंटरव्यूक आनी तशें अशें तुजें शेड्यूल पळयतना तूं इल्लें मस्त बिझी मनीस म्हूण म्हाका दिसलें काल्याक म्हळ्यार तुका कॉलेज आसा स्टडीज आसात परतून फाल्यां तावन काल एग्जाम्स म्हणून आयकले ताच्या उपरांत शोज तूं दिताय प्रॅक्टीस तुका आसा करूंक प्लस इंटरव्यूज आसात आणि काल परतून लायन्स क्लबात तुका सन्मानी केला म्हणून तशें आयकलें अशें पुराय आसतना इतल्या सबर संगतीमध्ये तूं तुजें टायम मॅनेजमेंट कशें करताय हांव एक सांगता म्हळ्यार आतां स्टडीज आनी डान्सान पळयल्यार आय वूड लव टू थँक माय लायक कॉलेज पदवा PU कॉलेज कित्याक म्हळ्यार पुरा टीचर्स ऑल दी टीचर्स नियरली होल इंस्टिट्यूशन म्हळ्यार प्रायमरी जावन दी हायस्कूल जावन दी PUC जावन दी डिग्री जावन दी सगळे सपोर्ट करतात आतां हांव मस्त राजाकान येता कित्याक म्हळ्यार हे प्रोग्राम इंटरव्यू एक्सेट्रा आनी ते जाल्यार म्हळ्यार चॅप्टर्स आनी पुरा मिस जाता न्ही चॅप्टर्स आसूं दी नोट्स आसूं दी नोट्सान म्हजे फ्रेंड्स हेल्प करतात ती म्हाका बरोवन दितात आनी आतां स्टॅटिस्टिक्स जावन दी म्हळ्यार इकनॉमिक्सान आनी पुरा आसता तितून आनी पुरा म्हजे फ्रेंड्स हेल्प करतात आतां क्वेश्चन आन्सर्स आनी ते एक टॉपीक आसता न्ही ते हांव अशें म्हळ्यार मॅम म्हाका एक्सप्लेन करता ती सांगता रेमोना ये तूं शीक पूण आनी ती एक्सप्लेन करून जाल्या उपरांत म्हाका एकादो डावट आसल्यार बे नासल्यार मॅमा कशी येता बे आसल्यार मॅमा कशी नासना हांव म्हज्या फ्रेंड्सा कशी येता ती म्हाका एक्सप्लेन करतात ओके ह्या दिसांनी आमी पळोवंक गेला चडता युवजनांची दिश्ट इल्ले पाश्चात्य नृत्य कशी गुंता म्हळ्यार एक वेस्टर्न डान्स म्हणून येता अशें आसतना तुवें क्लासिकल फॉर्म ऑफ डान्सान तातूंय स्पेशली भरतनाट्यमांत तुवें इंट्रस्ट दाखयली भोव संतोशाची गजाल हे अशें इंट्रस्ट दाखोवंक कारण कोण म्हळ्यार तुवें स्वाकुशीन तुवें केल्लेंगी वय तुवें सांगलें स्टार्टिंगाक तुज्या मम्मीन लायक भरतनाट्यमाक तुका इल्लें काले सजेस्ट केल्लें म्हणल्यार बरें बट मागीर एज यू ग्रोन अप मागीर म्हळ्यार तुवें स्वाकुशीन तुवें तें कंटिन्यू केल्लें वा दुसऱ्यांनी तुका सांगलें की ह्या फॉर्मान तूं बरें आसाय वा दुसऱ्यांनी तुका सजेस्ट केल्लें एक्चुली म्हज्या मम्माक मस्त इंट्रस्ट आसलें भरतनाट्यमांत पयले तावन बट तिका ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं ना तिणें मागीर म्हाका जॉयन केल्लें एंड आय शोड इंट्रस्ट ओटलो जाल्या उपरांत हांव वेस्टर्न डान्स पळयलें मस्त कशें की गेल्यार म्हाका म्हळ्यार परफॉर्मन्सान न्ही म्हजे डान्साचे पयले अशे वेस्टर्न डान्स आसता नाजाल्यार म्हजे डान्साचे मागीर वेस्टर्न डान्स आसतात म्हाका गुर्तू ना मम्मा की मस्त विचित्र आसला आनी चड इंट्रस्ट दाखोवना वेस्टर्न डान्सांत म्हाका क्लासिकल डान्सांत इंट्रस्ट आसलें कित्याक म्हळ्यार आय एम व्हेरी इंट्रस्टेड अबावट इंडियन कल्चर एंड तितून आसलें हें काल म्हणटात तो दी कलर्स एंड ऑल दी एक्सायटमेंट हिस्ट्री तितून हिस्ट्री मस्त आसा आनी म्हळ्यार there's very exciting and interesting thing in it म्हळ्यार आतां नॉर्मल ऑडियन्सान भरतनाट्यम पळयल्यार ती सांगतात हा हे बोरींग आसा सर काल आसा वेस्टर्न डान्स पळयल्यार हा इतलो बरो आसा शा जाल्यार स्टंट मारता हे मारता म्हळ्यार वेस्टर्न डान्सान ती आसा आय एम नॉट लायक आय एम सेयिंग एनीथींग इवन आय लायक वेस्टर्न डान्स बट म्हळ्यार भरतनाट्यमान अशें कळना वन्स आफ्टर यू लूक इन टू इट मागीर तुकाय तितून ऑटोमॅटिकली इंट्रस्ट येता म्हळ्यार हा इतलो बरो आसा म्हाका कितें पयलें हें इंट्रस्ट येवं ना तशें आसता देखून हा म्हाका तशें भरतनाट्यमान मस्ट इंट्रस्ट आनी हा वेस्टर्न डान्सय करता वेस्टर्न डान्सय म्हाका लायक ओके आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार तुवें खाली भरतनाट्यम मात्र न्ही आसता इतर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डान्सय तुवें ट्राय केल्याय म्हणून हांवें आयकलां म्हळ्यार शिकलाय तूं स्टेज परफॉर्मय तुवें केलाय हाच्या विशयान आमच्या विक्षकांक कितेंय सांगूंक आशेताय म्हाका म्हळ्यार आय एम वॉट टू से नॉट अ स्टेबल पर्सन म्हळ्यार म्हाका एक जाग्यान कितें आसा न्ही तींत रावंक नाका म्हाका इशीन तिशीन अशें येता देखून वय फर्स्ट म्हळ्यार भरतनाट्यम इज माय मेन बेस भरतनाट्यमान स्टार्ट केलां भरतनाट्यमान तें एंड करता हांव तशें आनी म्हाका वेस्टर्नय इल्लें ट्राय करूंक जाय आसलें म्हळ्यार इंट्रस्ट मस्त आसलें भरतनाट्यमांत वेस्टर्नय आसा म्हळ्यार जस्ट बीट लो सो हा देखून हांवें वेस्टर्नांत हिपहॉपाक जॉयन केलें मागीर एक्रोबॅटीक स्टार्ट केलें मागीर साल्साय स्टार्ट केलें मागीर हांवें स्टंट प्रॅक्टीसय स्टार्ट केलें मस्त आसलें आय ट्रायड मेनी थिंग्स
बट एक कालंगी म्हळ्यार आतां पळय भरतनाट्यमाची शैली जावंक पुरो हावभाव जावंक पुरो इतर फॉर्म ऑफ डान्साचे की मस्त वेगवेगळे असतात काल म्हणटाना तुवें हें शिकोन हांगा तुवें थोड्या वर्सांची तुवें परिणिती जोडल्याय तेन्ना तो एक इमिडिएट तूं आनी एका फॉर्म ऑफ डान्स शिकताना तुका काल म्हणटात एटलीस्ट स्टार्टिंग म्हणून इल्ले प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज तुका फेस करूंक मेळटात वयमू ताच्या विशयान काले आमच्या वीक्षकांक सांगू कशें येता ही देखून हांव म्हणल्यार I never stopped Bharatanatyam. I'm continuous वचून तसलें. हांव वेस्टर्न क्लासीक वचून तसल्यार हांव भरतनाट्यमाक वचून तसलें. म्हळ्यार भरतनाट्यमाक वचून मागीर हांव वेस्टर्न क्लासीक येता मामाक. ती मात वेस्टर्न क्लासीन फर्स्ट जॉइन जाताना एक फनी पार्ट आसली की खंयचे स्टेप दाखयताना मुझे काले केल्यारी एक भरतनाट्यमाचे हँड मुद्रा येतात हे जावन दी कालेक येतात मद्दे नाजाल्यार खाली एनीथिंग रिलेटेड टू भरतनाट्यम वूड कम मागीर ते प्रॅक्टीस जावन मम्मान आनी पुरा बॉडी काण ते मागीर आतां खंयच्या फॉर्माक येता ते फॉर्माक मिक्स जाता देखून तितले आतां हें प्रॉब्लेम ना आनी हांव एक सांगता की इंट्रस्ट आनी ती एक आसा इंट्रस्ट एंड डेडिकेशन ओके आता तुका आदल्या पटी मेळिल्ल्या प्रशस्ती विशयान आमी उलोवचें जाल्यार तुजे साबार वर्सांचे तुजे परिश्रम आसा खंडीत पूण ताच्या किसड असली एक प्रशस्ती तुका तुजे जिणेन मेळटा म्हूण तुवें चिंतलें गी हांव हें एक सांगता की म्हाका हें एवॉर्ड मेळ्ळें मस्त कशी जालें मस्त व्हडले एवॉर्ड येंत आनी हे एवॉर्डाचें की सण हांवें पीएम ऑटोक उलयलें न्हय ते म्हाका एवॉर्डाचें की म्हळ्यार इट्स नेक्स्ट लेवल तेन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन कितें गी म्हळ्यार त्या दिसा वर्च्युअल रितीन तूं आमच्या देशाच्या प्रधानी कडेन उलयल्लें म्हूण आमी व्हिडिओ पळयल्ले नॉर्मल कितें जाता की म्हळ्यार आमी एक आतां MLA MLC कडेन उलयताना म्हळ्यार ते एक त्या रेस्पेक्टेबल पोजिशनार आसात आमी उलयल्ले कितें म्हणी तांकां लायक दुखता गी वा आमी उलयल्ले तांणी दुसऱ्या अर्थार कान घेतात गी म्हणलें एक ती एक आमच्या मतीन एक बोगाप आसता अशें आसतना तूं आमच्या देशाच्या प्रधानी कडेन उलोवंक आसा तुका म्हूण कळलें तुज्या मतीन जाल्ली चिंतना वा बोगना कितें म्हाका एक्चुअली आयडिया नासलें म्हाका हें उलोवचे चान्स मेळटा म्हूण आमकां रिहर्सलांनी पुरो दिलें लायक दीस नॉर्मली आतां हांव नॉर्मली उलोवन तसो नर्वसनेस काय ना जस्ट नॉर्मली आतां कॅज्युअल आनी म्हळ्यार तांचे रिहर्सल करतानाय नॉर्मल आसलें सर काही नर्वसनेस नासलें मात्र आय वॉज लायक आय डीड नॉट हॅव सो मच होप्स की म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून उलोवंक बट ॲट दी डे ऑफ दी award ceremony just half an hour before म्हाका तांचे लायक WCD तावन कॉल मेळ्ळें आमी म्हळ्यार तालूक ऑफिसांत आमी बसून आसले म्हळ्यार आमकां 1 hour पयलें ते बसूंक आसलें म्हळ्यार लायट चॅकींग आनी पुरो करूंक रिहर्सल्स आनी इल्ले आसले बसून आसतना जस्ट हाफ एन आवर बिफोर दी लायक बिफोर प्रायम मिनिस्टर कमींग म्हाका कॉल येवन ती सांगून रेमोना साऊथ सायड येतावन आर प्रायम मिनिस्टर इज ओनली गोना स्पीक विथ यू साऊथ सायड येतावन लायक वॉट Are you serious? Then they were like, yeah, Remona, we are serious. We are sending you some questions. Read it now only. And thank you to my Hindi sir because त्यांच्या धर्मावर म्हाका हिंदी वाचूंक आनी उलोवंक इजी जालें वाचलें म्हाका एकच पुटी बेन दिसली कित्याक म्हळ्यार पुरो क्वेश्चन्स भरतनाट्यमाचे भितर जावन म्हळ्यार म्हळ्यार काले आन्सर्स कोत्ता कितें म्हळ्यार ताचे पयले दीस तांणी म्हाका सांगलें एक पुटी भरतनाट्यमाच्या विशयान वास भितर देखून हांव मॅमाच्या घरा वचून हांव म्हळ्यार नर्वसनेस मॅमाच्या घरा गेल्लें मध्यराती तिणें मागीर हेल्प केलें तिणें म्हळ्यार नर्वसनेस कालो म्हळ्यार हांवें आतां कशें उलोवचें तांच्या मुखार काल उलोवचें इल्लो मिस्टेक जाल्यार काल जावंक म्हूण मागीर तशें स्मितायरांनी उलयलें म्हजे कशेन तिणें सांगलें रेमोना यू लूक व्हेरी कॉन्फिडेंट सो I have full hopes on you will speak correctly. I will speak. मागीर प्रधानी अशें उलयता प्रधानी अशें उलयतना हांगा इतले म्हळ्यार तोंडांत एक्सप्रेशन आनी पुरो नॉर्मल आसा विडियो ती पळय हांव नॉर्मल आसा बट तांकां हात आनी पुरो अशें कंपनता हांव अशें जाता मम्मा तीन तोंड पळोवन हांसूनता म्हजो बाब फ्रेमींतल्यान भायर आसलो तो तीन तोंड पळोवन हांसूनता तो हांव तितलें नर्वस आसलें म्हळ्यार आनी ताचे वयर हिंदी म्हाका गोत्ता मात्र म्हळ्यार मिस्टेक जाला फ्लुएन्सी ना म्हूण एक ओके
आणि एक म्हणजे सवाल म्हणा त्या दिस आमच्या देशाच्या प्रधानीन सबार क्वेश्चन तुझ्या डिसरली सबार सवाला आणि तुवें ताका भोव जोक्ती जापी दिल्ली खंयची परत ती सवालां त्या दिस आमच्या देशाच्या प्रधानीन तुझ्या डिसरली So I was very lucky to speak with him. He was a very, very good guy. So म्हाका फर्स्ट ताणें ते दीस नॅशनल गर्ल चाइल्ड डे आसले ताका विश केलें म्हाका आनी एवरी गर्ल इन दीस होल वर्ल्ड ही विश देम ऑल आनी म्हाका फर्स्ट स्टार्ट केलें क्वेश्चनान ते रेमोना म्हाका हें केल्लें की हांव हें म्हाका काल म्हणटा इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तूं आदी एज ऑफ 3 तुवें स्टार्ट केलें डान्स करूंक तुका काल घराची उठून सकाळी म्हळ्यार उठ गो म्हूण सांगून उठयताली आनी प्रॅक्टीस करूंक सांगताली की नाजाल्यार तूं तुट्टाली देखून हांवें सुद्दां सांगलें म्हळ्यार म्हज्या मम्मान हांव ल्हान आसलें म्हाका इंट्रस्ट नासलें डान्सांत म्हळ्यार इंट्रस्ट नासलें न्ही म्हाका गुर्तू नासलें डान्सांत सॉरी देखून हांवें तेंच सांगलें म्हाका मम्मान आनी पुरा इंट्रस्ट दाखयलें तशें आनी पुरा आनी सेकंड क्वेश्चन आसलें की हें डान्स म्हळ्यार हे जर्नीन तितले 13 इयर्साच्या जर्नीन खाल पुरा डिफिकल्टीज आयले म्हूण देखून फर्स्ट हांवें हें सांगलें की आय डोंट हॅव अ डॅड ही एक्सपायर्ड बिफोर माय बर्थ म्हळ्यार अरावंड सप्टेंबर ऑर समथींग एंड आय वॉज बोर्न ऑन नोव्हेंबर देखून या ही फेल्ट रियली बॅड एंड देन आय सेड लायक my mom is a like single parent and she has to work for both of us, my brother and me. आमकां दोगांयकी आमचें स्कूलिंग पळोवचें मागीर म्हजे डान्स क्लासीचे फीज आनी म्हज्या भावाक इंट्रस्ट आसलें म्हज्या भावाक इंस्ट्रुमेंट आनी फोटोग्राफीन तांणी पुरो मस्त इंट्रस्ट देखून तितून मम्मान मस्त सपोर्ट केलें आनी वेरी वॉट इज इट शॉकिंगली ही ऑल्सो स्पोक विथ माय मॉम आनी म्हजे मॉम इतलें नर्वस आसलें की ताणें कांय सांगू ना ताचे उपरांत आवर प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो आस्क्ड मी तूं म्हळ्यार तूं आतां फायर तूं ग्लास पीस वयर आनी पुरा नाचता तुका काल बेन दिसना म्हाका नांव आयकतना ते म्हळ्यार ते ग्लास पीस आनी पुरा आयकना आनी तो बेन दिसता तूं ताचे वयर नाचताय सायबीनी कशें नाचताय म्हूण देखून आनी फावटी हांवें मामाचें तें नांव गेलें कितें म्हळ्यार एवरीथींग वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर फर्स्ट ती ट्राय करता आतां ग्लास वयर नाचोवची आसून ती फर्स्ट ती येता ती म्हाका कॉन्फिडन्स दिता की रेमोना कांय जायना ये गो हांव उबें रावलें ना ये कांय जायना मागीर फायर तशेंच जावन दी फायर म्हळ्यार अशें हातान धरचें ना हांगा इतलें लागीं आसा तोंडा घोर आयल्यार म्हणजे तोंड गेलें मात्री मम्मान धरण मम्मान सांगचे जाल्यार कांय जायना ती हात अशें शिरून तो म्हाका हांव ल्हान भुरगें ना मॅजीक म्हणजे इट वॉज अ व्हेरी फनी स्कॅरी मिक्स्ड आनी लास्ट म्हाका हांव मस्ती इमोशनल जाल्लें वेन प्रायम मिनिस्टर सेड की रेमोना जी आपकी उपलब्धियां आपके उम्र से भी कहीं ज्यादा बड़ी है ते एक सेंटेंस आज मुसरी मुझे इट्स लाइक कार्व्ड इन माय हार्ट राइट नाउ ते एक प्रेस्टिजियस कालाक म्हणा ताच्या तोंडांतून ते तूं आयकत जाल्यार यू शुड बी लाइक was it even written in my faith? I'm like that. I'm so lucky. आणखी हांव शॉकांत आसा ओके नेक्स्ट म्हणजे सवाल तुझ्या विशयान म्हणल्यार तुझ्या जिणे विशयान की विच इज द हॅपीएस्ट मोमेंट ऑफ युअर लायफ The happiest moment of my life was my Ranga Pravesha because it is like something special for a Bharatanatyam dancer. The Ranga Pravesha is where you start the journey of Bharatanatyam. तेदर मुसो तो just Bharatanatyam म्हणजे basic पुरा शिकले. Ranga Pravesha जाला उपरांत like now I'm really starting Bharatanatyam. आणि ते जाला उपरांत speaking with the Prime Minister. I'll never forget this. You should not actually. Maar तोले बघ बहु थोड्यांक मात्र मेळटा ते इतल्या ल्हान एजीर तुका मेळना म्हळ्यार सो ओके नेक्स्ट म्हजे सवाल की तुका डान्स तुजें पॅशन आय एग्री ते सोन दुसरे कितें तुका हॉबीज आसात गी म्हळ्यार आतां तुका दिसाचे एक 4 घंटे फ्री टायम मेळ्ळ्यार तूं डान्स सोन हेर कितें करूंक अशें तें गी त्या फ्री टायमांत म्हळ्यार थोड्यांक गार्डनिंगाचे इंट्रस्ट आसता थोड्यांक पेंटिंग तशें तुका कितें दुसरे हॉबीज आसात गी आता डान्सन हांव काय करता एखादा वेळार एग्जाम्स आनी पुरो आसल्यार हांव वचूंक बसता तशें ना जाल्यार हांव मामाक आनी बाबाक उपास करूंक घेता बिकॉज दॅट इज माय फेवरेट हॉबी आनी हांव ड्रॉइंगान म्हाका इंट्रस्ट आसा
मला रॅर येतं ते इंटरेस्ट भारी रॅर येतं तशें आसलें तेन्ना मम्माक आनी बाबाक डिस्टर्ब करचें ते पुसून गेल्लो पळोवनी हक्क आसा ओके नेक्स्ट सवाल विचारचे म्हळ्यार तुज्या जिणेचो एम कितें गोल लायक वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन युअर लायफ हांवें तें जाल्यार मेन्शन केल्लें पर्यंत म्हाका म्हजे गुरू बरोवन जावंक जाय PhD करूंक जाय म्हाका भरतनाट्यमांत आनी म्हाका गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड करूंक जाय म्हणल्यार मस्त इंट्रस्ट आसा मस्त वर्सां जावन इंट्रस्ट आसा बट बिकॉज ऑफ द एक्सपेन्सीस इल्ले मतलब इल्ले न्ही मस्त खर्च जाता करूंक आनी इफ आय थिंक अबाउट लायक टू डू वॉट शूड आय डू फॉर द सोसायटी हांव म्हळ्यार मस्त समर कॅम्प्सांनी पळय गेलें ती हांव पळयलें की मेनी इकॉनॉमिकली कोण हार्ड टायम येतात न्ही इकॉनॉमिकली तांकां पुरो कस जावनचें तांकां म्हाका लायक क्लास स्टार्ट करूंक जाय they show a lot of interest but they cannot join because of the fees expenses and all I want to start a class for them भोव बरें चिंता तुजें एक्चुअली आतां काल म्हळ्यार रेमोना तुजे थोडे तस्विरी आमकां मेळ्ळ्यात सो हांव ते आमच्या विक्षकांक दाखोवंक आशेता आनी ते तस्विऱ्यो केदाळा क्लिक केल्ल्यो म्हळ्यार केदाळा कैद केल्ल्यो आनी ताच्या फाटल्यान असचे थोडे उडास वा यादी आमच्या विक्षकांक तुवें सांगा जेवून म्हजी कलती विनंती sure yeah this is my ranga pravesha as I said avani ma'am and same ustur galle ani ye photo pulun sagdani chintle ki am yave ani doom actually somewhat matching okay magir ye last year amrita tv red carpet mujhe side asa dogai actors ha ani they are Tamil actors it was very happy moment for me and they called me as a guest artist over there and they loved my dance they put it in a special episode my dance they like Remona I'm not putting it I'm putting it in a special episode and munche dance kitle nearly 2 months waiting agdodle okay ani sangle mulint am glassy wear ani pura nasta konni patena anta udesha sangtana dikuna kedale close up photo karche ani that ye proof that I dance on glass आणि यें परफॉर्मन्स मुंबईत असलें इतून मस्त मेमरी काले म्हळ्यार आय गेस आय जस्ट रिटर्न बॅक फ्रॉम नासिक ऑर समवेर नासिक तो हांव डायरेक्ट बॉम्बे गेलें परफॉर्मन्स दिवंक आनी इट वॉज व्हेरी एक्झॉस्टिंग हा दिस इज अ व्हेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी हांव 1 मंथ फूल डेल्लींत असलें डेल्लींत म्हळ्यार गाजियाबाद मोरादाबाद ती आनी पुरो वचून ये रामलीला actually Ramlila is a very big very huge program मतलब मस्त audience it's a very big ground very a lot audience ती आम्ही आमचे यक्षगान येल्ले आनी तांकां इतले लायक जाले गीत आनी नेक्स्ट डे आनी पुटी यक्षगाना करूंक सांगला म्हाका yeah this is the time where I just learned salsa and my ma'am Jinku ma'am she's a international champion she gave me her dress saying it was her lucky dress and she gave it to me it was a very proud and very emotional moment for me this was when I was small when I just started balancing all the pots on my head and doing all the poses and etc this is a program with my guru it was in Puttur or somewhere it was a group dance and yeah from this program I had to go to another program it was very hectic yeah I was saying about the next program right? it was this only so yeah, after that program I came to this program and here I had to just bit changes in the costume and I had to do it this was in Mangalore only and I was very nervous about this dance म्हाका dance मला आतांय बेन दिसता की मला ताल साइड दोन उजो आसता मागीर स्टिकाचे वयर अशें उबें रावंक आनी नासूंक इजी न्ही मागीर ते आनी एक कितें ते फाटल्यान हातान ताल्ले त्या डान्स फॉर्मांत समथिंग लायक रोप एक्चुअली ते रोप न्ही ते काल म्हळ्यार तालिंब म्हणटात तितून सायडीन दोनी उजो आसता ते म्हळ्यार वी हॅव टू स्विंग इट दिस दॅट सायड आनी ते जरा बेन दिसता आंगाक लागलें ना जाल्यार तोंडाक लागल्यार खालो जाता म्हूण हे इंडिपेंडन्स डेयात आसले आमचे 75th अमृत महोत्सव एदाला ये डांस परफॉर्मन्स असले एंड ये रिसेंटली आमचे भरतनाट्यम एक काले स्मॉल कम्युनिटी ऑफ भरतनाट्यम आणि तितून सगळे लायक फ्रॉम वन इंस्टिट्यूशन वन डान्सर
देखून आमचे इन्स्टिट्यूशनांत हांव मॅमान म्हाका कनेले आनी ती वचून पळयतना सगळे विद्वत अंतिमा जाल्ले म्हणल्यार विद्वत अंतिमा इज अ एग्जाम फायनल एग्जाम ऑफ भरतनाट्यम देखून तें पुरो जाल्लें हू फिनिश त्या विद्वत अंतिमा ती आसली परफॉर्म करूंक हांव एकलें मात असलें कोण ज्युनियर कंप्लीट जावन हांव परफॉर्म करून देखून तें मातशें नर्वसनेस आसलें आनी द डे आय स्पोक विथ आवर प्रायम मिनिस्टर आणि ती तुझी मम्मी गी वय तिणें मास्क घाला ओके ओके आणि या मी स्पीकिंग विथ आवर प्रायम मिनिस्टर इट्स very mixed feeling, happy, emotional, पुरा mixed feeling असा. ओके आता नेक्स्ट सवाला विचारचे तर तुझ्या टॅलेंटा वरवीं तू आमच्या समाजाक कितें पाठी दिवंक आशेताय तर ते कितें जावन आसतलें म्हाका आतां हे म्हळ्यार एक भरतनाट्यम डान्सर जावन म्हाका एक ते इंडियन कल्चराक सेव करूंक जाय आतां तुमी तें जाल्यार विचारलें म्हणून तुका कितें वेस्टर्न डान्सान तितलें इंट्रस्ट ना म्हूण it is our Indian culture and India is known for its culture, its richness and its food, of course. देखून म्हाका तें I want to remain it, मला तें vanish जायना जो म्हाका देखून yeah, so I'm trying to keep the interest and trying to promote it again back to its position where it is and yeah, I'll never come down from its richness and no one can like nothing can overtake it. Nothing is like that. It has that much value and that much like pride and everything. ओके नेक्स्ट सवाल म्हणच्या की हांव तुका एक अवकाश दिवंक आशेता काले म्हळ्यार तुका तू आज ह्या पावंडाक पावलाय जाल्यार साबार जाणां कारण करता आसात जावंक पुरो तुज्या प्रायमरी टीचर्स आतां उंदरन वा तुजे स्पेशल गुरूज आसूंक पुरो थोडी तर तांकां तू ह्या प्लॅटफॉर्मा मुखांत अगर तांकां देव बरें करूं म्हणूंक आशेताय जाल्यार हांव तुका एक अवकाश करून दिता कित्याक एका मनशाक तुजे एकल्याचे प्रयत्न न्ही तू आज ज्या पावंडाक पावाजे जाल्यार जावंक पुरो तुजी मम्मी जावंक पुरो तुजो भाऊ वा जावंक पुरो तुजे इतर गुरू अगर तू तांकां देव बरें करूं म्हणूंक आशेताय तर तुका आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्मांतून पुरतो अवकाश हांव करून दिता पयलो म्हजे मम्मा गुरू म्हजो भाव भयण फॅमिली मेंबर्स तांकां सगळ्यांकी थँक्यू म्हणटाय कित्याक म्हणल्यार इफ इट वॉज नॉट फॉर मॉम हांव आज हांगा बसनातलें कित्याक म्हणल्यार तांणी म्हणल्यार शी शोड मी दॅट आय हॅड इंट्रस्ट इन भरतनाट्यम आनी म्हजो भाव ताणें म्हाका ते केदाले होप्स दिले कॉन्फिडन्स दिले की इतले तामाशे केल्या रे ते होप्स दिले आनी म्हजे फॅमिली सेम मस्त सपोर्ट करून तात अँड माय गुरूज ऑल्सो मस्त सपोर्ट करून तात म्हळ्यार गुरूज सांगच्याल्यार तांणी म्हाका इफ दे वूड नॉट सपोर्ट मी ऑर टीच मी एनीथींग आय वूड हॅव नॉट सिट हियर टुडे ते हांव सांगता आनी आय वॉन्ट टू थँक माय कॉलेज Padwa and my previous school Mount Carmel and St. Mary's because they also supported me a lot. They supported me in my dance field a lot because I missed a lot of lessons. Tedala ani pura maka ती extra classes ani pura kaniyant असली तांकां सगळ्यांकी मस्त थँक्यू सांगता ओके आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या अकरेच्या सवालां विचारचे जाल्यार हर एका वर्गाची विक्षकां आमचे हे कार्यक्रम पळोवन आसात तर तांकां तूं ह्या कार्यक्रमा मुखार तुज्या जिणेंत जे कितें तुवें परफॉर्म केलाय वा जे कितें तुवें आपणायलाय हाचे विशयान पुराय संगती कुडसून आमच्या विक्षकांक तूं सांगताय जाल्यार कितें तें सांगूंक आशेताय आतां डान्स विशयान मात सांगना every child has a what to say special potential talent. Yeah आता शिक्षण जाऊन दी recently we got a girl from St. Agnes. She had got a distinction in law, I guess. Yeah, like her and swimming on Zaundi, drawing on Zaundi, whatever it is, whatever. You should search it by yourself or your parents because for me my parents found my like this hidden talent, my dance and तितूंत continue कराव कित्याक म्हणल्यार I never expected I would get this award and same thing might happen to you आनी हांव स्पेशली हे पेरंट्सांक सांगता की
प्लीज सपोर्ट युअर चाइल्ड इन वॉट एवर ही और शी इज इंटरेस्टेड इन तेंचून सपोर्ट करा आणि मला तांकां एनकरेजमेंट दिया कित्याक म्हणल्यार can't say tomorrow what will happen कित्याक म्हणल्यार म्हजें सिच्युएशन तशें जालां हांवें एप्लाय केल्लें ह्या अवॉर्डाक एप्रिलांत आनी म्हाका कळ्ळें जानेवारींत आय लॉस्ट माय होप म्हणल्यार एप्रिलांत आमी हें केल्लें न्ही सो तशें पुरो जावचे चान्सीस आसा सो प्लीज सपोर्ट करा आनी या एंड आय वॉन्ट टू से द किड्स लायक कीप युअर इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू लायक डू इट प्लीज कंटिन्यू वॉट एवर यू लायक ओके तुझ्या जिणेक भोव बरें मागता रे म्हूण हांव तशेंच हांगासर हे कार्यक्रम संपता हांव देव बरें करूं म्हणून आशा येता कुमारी रेमोन हाका कित्याक हांगासर येवन आमच्या सर सवाल्यांक भोव चुरुक रितीन आनी हास्कोरा तोंड्यान ताणें ताच्यो जापी दिल्यात देव बरें करूं रेमोना तुका Thank you. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणून आशा येता सर आमच्या विक्षकांक तुमचो मोग तुमचे आशिर्वाद अशेंच आमच्या कार्यक्रमाचेर फुडेंय आसूं दी म्हूण आशेवन हांव आशा कुटिन्य देव बरें करूं म्हणटा आनी हे कार्यक्रम संपयता देव बरें करूं